मंगळारा दनपारा नितीन गडकरी ट्रकवाले, बार्जवाले आणि कामगार संघटनांक मेळ्ळो. तांचे बरोबर त्रिमंत्री समितीचे वांगडी फ्रांसीस डिसोजा, सुदीन ढवळीकार, विजय सरदेसाय, सभापती प्रमोद सावंत, मंत्री, आमदार, चीफ सेक्रेटरी, मायन्स सेक्रेटरी, मायन्स संचालक आशिल्ले. मिनेर हरीश मेलवानी आणि मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष अंबर तिमलोय गडकरीक मेळ्ळो. सध्या तरी जे एम्प्लॉयमेंट आसा ते तरी जावन न्ही, लोक जे बेरोजगार आसा रस्त्यार येतलेत, प्रॉब्लेम जातलेत. तेजो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो? पॉझिटिव्ह आसा ते म्हणून लागले तुमी ओपिनियन घेवन दिया आपले. कोण तरी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्टाचो जज नाल्यार कोण तरी बरो सुप्रीम कोर्टाचो एडवोकेट ह्या जजमेंटाचेर कशें आमी पावलां उबारची. सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट आर बोथ वीथ लोकल पीपल. The question is, if it is provided for, not just in the act, if our judgment provides for it and what's it, all these things will have to be studied. It's not a simple situation, because there is this act, there is Abolition Act, there is this judgment, there is the previous judgment, there are the earlier judgments of 90. All these need to be looked into and seen what are the legal options, not just for the state, for the center, but for the mining companies and for the, so it's not a simple solution. I can't just say do this or do that, would not be correct. Stakeholder, mine owners, small miners, truck owners, barge owners, heavy machine owners, launch owners, unions, त्यांचे सगळ्यांचे आयकून घेतले, सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सरकार तुमच्या बरोबर हा म्हणून सांगला. तुम्ही कारवाई सरकार केल्या करपा जाय. तुम्ही तुमचे लिगल मनशाकडसून ओपिनियन घ्या, कारण कोर्टाची ऑर्डर पूर्ण जाता की नवे इतले लोक आमगे मायनींग इफेक्टेड आहा आनी त्या लोकां पासून गव्हर्मेंटान जात तितू बेगीन कितेंय पूण करची म्हणून आमच्यो मान्य तिनूच आसलेल्यो. एक म्हळ्यार जात तितू बेगीन बिजनस स्टार्ट करचें, दुसरें म्हळ्यार जे बँकान एक्शन घेवपाक केलां, कॉमर्स केलां, ते इमिजिएट गव्हर्मेंटान बँकीक थ्रू SLBC मिटींग इन्फॉर्मेशन पावयचें की एक्शन घेवपाक बंद करचें म्हणून. एंड टू सीज or freeze our loans till the resumption of the mining takes place. कालच्यान म्हाका मारला सांगलें, मारले लोकां खातीर हांव फुडें आसलो, मारले तर म्हाका कांय हुस्कोना. कोण फुडें सरता तेणी मार थोडो घेवूंक जायना, ताका उपयोगूच ना. आमी येयले आमच्या पोटा खातीर, पोटान मारून फाटीरूय मारले, सोडून त्यो गोश्टी हांवें त्या बद्दल काय सांगूं ना. कालचो तोच म्हणटा जाता बेगीन करता म्हणटा. आमदारांनी तांचे लेवलार पळोवचें, आपूण आपल्या लेवलार पळयता म्हूण गडकरीन सांगला खंय. गडकरीन आमकां कितें सांगलें की आमी सगळे हे प्रश्न मांडले तेन्ना गडकरीन बाकीच्या मंत्र्याकूय सांगलें तुमचे लेवलाचेर जाता तितले तुमी प्रयत्न करा आनी सेंट्रलाक कितें करूंक जाय, मायन्स मिनिस्टरा कडेन उलोवंक जाय जावं आनीक कितें करूंक जाय, ते सगळी काळजी आपूण घेता आनी ताका लागून तुमी भिवो नाका. इट इज अ डिसिजन ही हॅज गायडेड अस. ही लुक्स पॉझिटिव्ह. आतां कशें फुडें आनी पॉझिटिव्ह करपाचें आसा तें म्हाका दिसता वील हॅव टू ऑल वर्क कलेक्टिवली आनी करूंक पडटलें. बट लेट अस होप कितें जाता तें बरें जाता. बट तेजे पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसा आनी तेणें म्हटलां की वॉट एवर सेंट्रल एसिस्टन्स जाय मायनिंगाच्या इशूवाक हांव पण करतलो. मोर्चा वेळार जाल्ल्या लाठीचार्जाची चवकशी जावंक जाय. काल जी गजाल जाली इट इज अनफॉर्च्युनेट. तें जें जालें ताका आमी डिमांड केला, आमी सांगलां की जें जालां तें सारकें न्ही आनी ताका ज्युडिशियल एन्क्वायरी घेवची हें आमी डिमांड केल्लो आसा. परत जर आमकां केन्नाय अशें रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार अवश्य हांव सबंद गोंयचे जनतेक सांगता जाता तितली काळजी घेतले आमी आनी प्रत्येक मनशान आमकां आदाराचो हात दिवचो इतलें हांव सबंद गोंयच्या लोकां कडेन मागतां. आनी एक जर कोणा कडसून चूक जाल्ली आसा जाल्यार परत तुमचे कडेन एकदां हांव माफी मागता सबंद गोंयचे जनते कडेन. गडकरी दिसभर शिष्टमंडळाक मेळ्ळो खरो, मात मायनिंग बेगोबेग सुरू जावपाचे दिशेन ठोस कांयच ना. प्रकरण सल्ला मसलतीचेर घुटमळटा. अस्वस्थ जाल्ले मिनेर, मंत्री, आमदार, ट्रक बार्जवाले आनी कामगार संघटनांनी मात इश्यू लावन धरला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.